भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें एक फादर आहा. तेका तुमी पयलो केन्ना पळोवंक ना असो दिसता म्हाका. पळयलें जाल्यार सांगात म्हाका. फादर, तूं उबार नाका, यो मुखार यो. हो फादर, तेका चोयला केन्नाय? खंय चोयलोलो? आ चोयलोलो बेश्टें सांगता. चोयलो जाल्यार पासून ना म्हूण आतां सद्या. सारजोराचो तेगे गांव भयण दिसता तूं सारजोराचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हो फादर रेगन, तो गांवांत सुजोडेचो. सद्याक खंय आहा तो सांगना खंय. तो मागीर सांगपा जाय, तेका सरप्रायज दवरला तुमकां. फकत इतलें सांगता, हो तोंदे हाकाडो, नवोच यादनीक, एक्सपिरियन्स्ड न्हू. आयज पासून फादरान एक पासून नायट विजील करूंक ना. एक पासून नायट विजील कंडक्ट करूंक ना. आयज पयली पावटी फ्रेश सारकें आमगे आंब्या भाशेन, आंबे फ्रेश जाले ते भाशेन तो आयज फ्रेश पयली पावटी नायट विजील कंडक्ट करता, प्रीच करता आमचे फिरगोजेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. फादर रिगन आख्खी रातभर केन्ना जागो रावना. तो रातचो न्हिदता, आमचे भाशेन न्हू. आमचे मदें थोडे आहाय रातभर जागे आसताय रे स्टीवन. पण फादर रेगन तेका रातची न्हीद एकदम गरजेची. दोतोरान सांगला म्हण न्हू, पूण नॅचरल तेका न्हीद गरजेची. पूण आयची रात पयले पावटी तो आख्खी रातभर जागो रावतलो. तेका आमी एक्चुअली आमचो रूम आहा थिंगा एक बेड तयार केल्या, चादर घायला, सगळें केला, फॅन घायला. आनी मदें मदें वच फादरान तुका न्हीद येता तेन्ना न्हीद म्हूण सांगला. इवन मी सांगुद्दां म्हूण सांगलोलो सकाळी. ताणें सांगता ना, नायट विजील, रात जागरण जाल्यार आपण आख्खी रातभर फर्स्ट टायम जागो रावतलो. सकाळी मिस बीन आपण करतलो. हालेलुया, हालेलुया. हे सगळें आमचे पासून, हे सगळें आमचे पासून म्हणल्यार तुमचे पासून, म्हणल्यार तुमच्या गोराब्या पासून. तर आमच्या गोराब्या पासून आयज फादर रेगन आयला आनी तोय बीन एक गोराब्यांतलो आयला. आनी आयज फादर रेगन जेन्ना हिंगा आयिल्लो आसा तेन्ना तेचे वरवीं जो आशिर्वाद देव आमचेर घालतलो तो घेवपाक तयार रावया. आनीक एक पावटी तुमकां उबी रावपाक लाव. फादरान नाका म्हणला, पण मातशें हांव तुमकां म्हणटा, मातशें उबी रावा. आनी जेन्ना तुमी उबी रावता तेन्ना हांव फादर रेगनाक सांगतलो, फादर रेगन तूं दिमी घाल. पनिशमेंट न्हू. आमी यादनीक देवाचें उतर परगट्टा. वी कंडक्ट एडोरेशन्स, वी कंडक्ट रिट्रीट्स, वी कंडक्ट नायट विजील्स. पूण जरी तर आमकां देवाचो आशिर्वाद ना आनी आमकां परजेचो सांगात ना जाल्यार आमच्यान कांय करपाक जायना. वी कॅनॉट डू. आर यू ब्लेस्ड टू ब्लेस अस? I am blessed. As a priest, I am blessed. I am anointed to bless you. Father Regan is anointed to bless you. But are you blessed to bless the priest? Yes. Believe. Yavaktar, believe. Believe that you are blessed to bless us. Here we have Father Lawrence who is playing music for us today with our youth. We have Father Peter आमचो पातकूर. दीस आनी रातभर आमचे पासत झोडटा, मरता, जायतीं कामां करता. ही इज हियर. फादर पिटर आनीक एक आहा, तो आनीक मातसो इल्लोसो लेट येतलो. आनी हांवूय बीन आहा पादविगार तुमचो. वी नीड प्रेयर, वी नीड ब्लेसिंग्स. सो एट दीस मोमेंट यू हॅव द पावर ऑफ गॉड एंड दॅट इज वाय सगळे खालतिकायेन फादर रेगन आमचे मुखार आल्ताराच्या पोंदार दिमी घालून आसा. लेट अस रेज आ रायट हँड टुवर्ड्स हिम. पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या आमच्या यादनीक भावाचेर मागुया. पवित्र आत्म्याची सोकोत ह्या आमच्या यादनीक भावाच्या मुणयारपणाचेर मागुया. पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या आमच्या यादनीक भावाच्या खासगी जिविताचेर मागुया. तुझ्या काळजांत हांव ह्या आमच्या यादनीक भावा पासत माग.
म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें स्वर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा या आमच्या याज्ञिक बाबा पासत या आमच्या याज्ञिक बाबा पासून तुका आमी दिनवासताव तुका आमी दिनवासता तुका आर्गां दिताव तुका आर्गां दिता ज्या घोराब्यांतलो ज्या घराब्यांतलो फादर रेगन आयला फादर रेगन आहे त्या घोराब्या पासत त्या घराब्यापासून तुका आर्गां दिताव तुका तुका आर्गां आर्गां दिता ताच्या घोराब्याचेर तुझ्या घराब्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण मागता आशीर्वाद घाल म्हण मागता. स्वर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा हो याज्ञिक भाव हो याज्ञिक बाबा, आमच्या घोराब्या पासत आमच्या घराब्या आयज पासून आपलो वेळ दिवन आयज आपलो वेळ तुझें उतर तुझे उतर आमच्या कानार सादयता आमच्या तुझ्या उतरान तुझ्या आमच्या घोराब्यांक हात लायता घराब्याक हात लाय. तुझ्या उतरान तुझ्या उतरान आमच्या काळजांक हात लायता आमच्या काळजाक हात लाय. या आमच्या याज्ञिक भावाचेर आमच्या याज्ञिक तुजो पवित्र आत्मो पाठय या आमच्या याज्ञिक भावाचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याची सुखोत पाठय सुखद पाठव. या आमच्या याज्ञिक भावाचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याची कृपा पाठय कृपा पाठव या आमी मागता आम्ही मागतो क्रिस्ता आमच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्यावरवीं. आमेन आमेन. हालेलुया 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 उरला ते सगळे आतां मुखार फादर रेगन सांगतलो फादर रेगन तुका आमचे मदें माई मोगाचो येवकार ही रात तुज्या सांगाताक आमी खुशालकायेन आनी उमेदीन सारतले थँक्यू फादर थँक्यू तुमकां सगल्यांक म्हज्या पासून मागल्या म्हणून बसून घेवचें ओके सो तुमकां हांव पळोवन भरपूर खुशाल पयलेच फावटी फादरान जें सांगलां तें सगळें सारकें पूण अशें न्ही की म्हाका कडकड येयला आय एम स्टील स्ट्रॉंग ओके पूण आतां बिफोर वी गो फॉर द सेशन न्हू आमचें कितें आमी आयकोंक येयल्या देवाचें उतर तें सगळें आयकोचे पयलीं हांवें तरणाट्यांक सांगलां म्हाका मातशें आदार कर म्हूण आनी कसलो आदार एक धाकटी एक एक्टिविटी हांव तुमकां दितां पयलें म्हणटा तें आमी न्हिदोंक ना जावपाक ओके सो तुमकां हांव अमको टायम दितलो त्या टायमा मदें ती एक्टिविटी करपाची आतां आमचे तरणाटीं आसा पळय ते येवन तुमच्या तांकां एक अमके ग्रूप म्हूण कोर म्हणले सो ती थिंगा येवन रावतलीं सो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रिब्यूट हँडकचीफ टू युअर तुमी कितलीं जाण आहा इतले लेस नात आमचे लागीं सो आमी एकूच दितले हांव थोड्या थोड्या लोकांक सो हिंगा मुखार एकल्याक आसा मागीर थंय एकल्याक मेळ्ळा न्हू आनी हे सायडीनूय ओके तुमी यू ऑल कॅन जस्ट हेल्प हर आउट ओके तेच भाशेन ती ह्या वद्दानूय तुमकां दितेली ओके दे वील ऑल्सो गिव इट टू यू ऑल एक्टिविटी कितें ती सांगता जालें मेळ्ळें सगल्यांक बरें तुमकां न्हू जो कोण तुमचे लागीं लेस कोणाचे लागीं आसा हात उबार ना 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 आतां दिला तो लेस तुमचो लेस डोंट यूज युअर हँडकचीफ आतां जो दिला ती हात उबारा ओके ओके सो हे दोन बांक ओके 1 2 3 आनी ते उरल्यान ती तुमी एक ग्रूप कसो करपाचो हांव तुमकां ती आतां तरणाटी दिल्या न्हू सो आतां पयले 3 बांक जाल्यार पयले 3 बांक पूण पयले 3 बांकार घोडे ती ना सो तुमी उरल्यान ती ओके ते भाशेन तुमी अमके बांक ते तुमी मेजपाचे कोणाक तो लेस पावता तो आनी मागीर तो न्यू आसा तो तुमकां आतां कितें करपाचें सिंपल तेणी कातर दिल्या तुमकां व्हेरी गूड सो तुमकां हांव न्हू फकत 30 सेकंड्स दिता कित्याक पयलें डिस्कस करपाक कितें डिस्कस करपाक हांव तुमकां मागीर टायम दितलो त्या टायमा मदें न्हू तुमी जाता ते भाशेन न्हू हो लेस कातरपाचो ओके पूण हे 30 सेकंड जेन्ना हांव दिता तेन्ना तुमी स्ट्रेटजायज करपाचो तुमी चिंतपाचें उलोवपाचें एकामेका लागीं तुमचो तो ग्रूप आसा थंय घडये ते निमणे 2 बांक घडये 2च उरत पूण तरी आसतना तुमी एकठांय जावपाचें एक रूल
एकल्यान फकत एक पावटी कातरूंक जाता आख्खो रावंड मागीर सेकंड रावंड यू कॅन डू इट अगेन ओके सो हें तुमी चिंतून कशे भशेन आमी वेतल्या मुखार कोण कातरतलो कितें करतली आनी सगळ्यांक चान्स दिवपाक जाय आं ओके सो आतां तुमकां 30 सेकंड्स दिता फकत तुमी उलोवपाचें आनी डिसायड करपाचें खंयच्यान येतलो लेस कोणा तावन येतलो कोण मागीर कोण स्टार्ट करतलो कातरूंक आनी कितें सो युअर टायम स्टार्ट्स नाव त्या वेळार एक बेश्टी म्युजीक लावन घातल्यार जाता ओके आनी ताका न्हू प्रायज आसा आमचे ते एकले तरणाटे प्रायज हाडून दवरतले तुम्ही स्ट्रॅटेजाइज केले आणि 15 सेकंड्स 15 आणि 5 सेकंड्स 5 4 3 2 1 स्टॉप आता तुम्ही सगळ्यांना बेस्ती मग करपाची ना आता आमच्या इकडे तरणाटे गिफ्ट हाडून दवरतले बरो प्रेझेंट रॅप अप करून दवरला तो गिफ्ट हाडटले आनी दवरतले कोण जाता तितले मॅक्झिमम कोत्ता न्हू दे वील विन द प्रायज आं ओके मॅक्झिमम पीसीस आं सॉरी मॅक्झिमम पीसीस कोत्ता ते ओके सो आता तुम्ही तुमच्या जाग्यार बसात तुम्ही चिंतला न्हू हाव यू आर गोइंग टू गो अबाउट सो आय एम गोइंग टू डिक्लेअर यू द टायम चड पीसीस जाता ताका तो प्रायज आता दिस विल बी युअर प्राइज हो तुमचो प्राइज आसतलो ओके आता माझे थोंड जा जस्ट सिट डाउन पुरो तुम्ही एक्स्ट्रा टाइम घेता इदी डिस्क्वॉलिफाय जातली ओके बरें नाव आय शॅल गिव यू जस्ट 2 minutes and not इंस्ट्रक्शन बाय सिंपल तो लेस तुमचे लागी एक कडेन पावतलो आनी कातोरी पावतली पूण एकल्यान फकत एकूच कातोरपाचें एक राउंड जालो दुसरो राउंड करूंक जाता तुम कितली फास्ट आसा तितले तुमचे पीस जातले तितले चड पीस म्हणटकूच चड कुडके म्हणटकूच प्रायज मेळपाक चड चान्सीस सो ताका लागून आनी तुमकां फकत 2 मिनटां हांव दितलो ओके एंड युअर टायम स्टार्ट्स नाव no problem. Put my knee down, don't sleep.
तशीच रावा आय एम गोइंग टू गिव यू वन मोर इंस्ट्रक्शन बरें चोय ही सगली तरणाटी हांवें ती ऑल दीस यंग पीपल लुक एट मी I still look handsome even without makeup. Please look at me. Okay, बरें. आतां कितें करपाचें आंडू तुमी तरणाट्यांनी तुमी खूंय उबी आसा तुमकां खबर आसा न्हू ते लेसाचे कुडके तुमची जी तरणाटीं आसात सांगाता तांचे लागीं दियात कोणा लागीं ना थंय तरणाटी ना आं ओके बरें हे भाशेन करया तुमी तुमचे कोणा कडेन लेस दिल्लो न्हू ते सगळे कुडके ताचे लागीं दिया फास्ट बेगीन दिले मेळ्ळे तुमकां द वन हू कोणा कडेन लेस आसलेलो न्हू पयलो सुरवातेक ताचे लागीं दिया आनी तुमचो ग्रूप उगडास दवरा डोंट फॉरगेट युअर ग्रूप ओके दिले ओके आतां मातशें तुमी कावंट करा कितले पीसीस जाले ते जस्ट कावंट इट काउंट केले बेगीन आणि म्युझिक घालचे ना आम्ही फास्ट ते बडे जार झाले असतले विचारपाना फकत एकल्या लागीं बाय कितले गो 144 कोणाचे 144 जाले जाल नाही न्हू ओके बरें कितें करया न्हू तुजे कितले गो बाय 35 बाय तुजे कितले बरें आमी येसो न्ही आं ओके 12 ओके ए आयकाता 12 बाय तुजे कितले म्हणल्यार 10 12 10 35 69 200 ah 45 97 200 कितली गो बाय येते तांबडे गान आ 30 49 52 22 144 मुगो कोणाक आनी डिफीट करपाचें ए दोर तो इम्पॉर्टंट आं उडय नाका ओके बरें कितें करया न्हू हे पीसीस न्हू जी कोण पयलो लेस घेवन आसलेली न्हू यू ऑल कीप इट विथ यू आं दवरात ते तुमचे लागीं दवरात एंड सी दॅट यू आर इन द सेम ग्रूप आं सो कोणाचे लागीं आमी पयलो लेस दिल्लो न्हू जावं मांय कडेन जावं श्यामाय कडेन वो बापाय कडेन मातशें सांबाळून दवरा ओके so give that back to them all the youngsters
पिड्ड्या कोणाका 144 मेळपाक जाय सांडोयल्यार गिफ्ट मेळचो ना सो विनर दिस ग्रुप होचोय हो तुमचो प्राइज योर्स योर प्राइज ओके बरें आता आमी रिलॅक्स जावया लेट्स रिलॅक्स प्लीज सिट डावन ओके बरें बरें कोणागे सिजर लाग नासली 1 2 3 4 तेका जिकल नाय न्हू हेंगे लाग नासली तरी आसा 144 जाले बरें बरें कितें जालें न्हू आमकां ते कोणें तरी शॉपकिपरान नागयला आसता गो पेपर कटिंग सिजर्स नॉट क्लॉथ कटिंग आतां आमी दोर्जी न्हू सो वी डू नॉट नो बट वॉट एवर लेट्स स्टार्ट नो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन म्हजे लागीं सद्या इंग्लीश बायबल आसा पूण हांव कोंकणीन सांगतलो reading according to the book of Joshua. Now therefore revere the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your ancestors have served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Now if you are unwilling to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors which served in this region beyond the river and the gods of Amorites in whose land you are lying. But as for me and my household, we will serve the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. मोगाळ इश्टानो हांगा न्हू धाकटें वाचप तें पूण हें वाचपाक जायतें कितें गुंतलोलें आसा पयले सुवातेर हो जोशुआ म्हणटा चोय तुजे पुर्वजांनी जे कोणाक बोजलोलो आसा त्या देवाक जावं इजिप्टांत वो इजिप्टा पयलीं जेन्ना आसलेलीं थंय सो तुमकां डिसिजन घेयात म्हणटा तो तुम्ही कोणाक बोसतल्यात त्याच देवांक ओ आतां जो देव आमच्या बराबर आसा ताका तुमी कितें सांगात पूण म्हजो कुटुंब आनी हांव देवाक बोसतल्या कोण देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव मोजेसाचो देव आनी हे खंयसून सुरू जालें काय केन्ना सुरू जालें काय कित्याक आनी केन्ना हो देव तांकां मेळ्ळो काय when did this God meet this people when he selected these people केन्ना ताणें विचून काडलीं काय हें तर आमी जाणा जालें न्हू जायत्यो वस्तू थाऱ्यार पडटा आमची हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन सोडवणीचो इतिहास म्हणटा तो अब्रामाक थावन सुरू जाता इट बिगिन्स फ्रॉम अ फादर ऑफ फेथ एब्राहम आनी जेन्ना देव ताका आपयता न्हू तो ताका न्हू प्रॉमिसीस कोत्ता कसले प्रॉमिसीस आनी हें जें ताणें देवान ताका सांगलां एक कबलात कशी केल्या ती गरजेची ही तर आमी त्यो 3-4 वस्तू जाणा आख्खो बायबल जेन्ना आमी आदलो कोरार वाचता आमच्यान समजोंक जाता कितें सारकें घडटा तें अब्राहमाक देव मेळटा आनी म्हणटा पळय तुजें घरदार सोड हांव तुका एक नवो गांव दीस दाखयता थंय तूं वच ताचो देव तो ताचो गांव खंयचो आसलेलो हारान म्हूण गांवचें नांव हारान आतां ताका तो प्रॉमिसीस करता कसल्यो प्रॉमीस पयलें तुका सोसोत जातली दे वील बी डिसेंडंट्स दुसरें तुका हांव भाट बेस्त दितलो
आय विल गिव यू लँड. आनी तिसरें, तुका हांव एक राज कोतलो. आय विल मेक यू अ नेशन. आनी हे प्रॉमिस दिले उपरांत अब्राहम ताका म्हणटा तूं वच बाबा. आनी तो वेता. ही गोज एंड ही गोज. जेन्ना तो वेता जायते म्हणटा आडकुळी सापडटा आनी ताका हुंयचो गांव दिता. कॅननाइट्स न्हू, कानान हो कॅनन हो गांव आसा तो ताका शेकी मेळटा. पूण ताचे प्रॉब्लम कितें आसलेलें. ताका प्रॉमीस केलें डिसेंडंट्स, लँड आनी नेशन न्हू. पयले सद्या लँड जाय, पूण तें लँड लिवन बाट बेसून ताचें न्हूय आसतें धाकटें ती कुडके कशें. पूण राष्ट्र कोतलो, हाव ही कॅन मेक अ नेशन आउट ऑफ हिम. राष्ट्र कोतलो जाल्यार कितें जाय? आ आ एक राष्ट्र पोरजा जाय. पोरजा आसा अब्रामा लागीं? ना. कित्याक ना? भुरगीं नाय. प्रॉब्लम हिंगा भुरगीं नाय. आतां कितें कोत्तलो तो? एक पावटी मागीर म्हणटा देवा, तुवें म्हाका सांगलेलें म्हाका राष्ट्र कोत्तलो म्हूण, म्हाका बाट पेसन दितलो, तुवें म्हाका भुरगो दिवंक ना. आनी हांव राष्ट्र कसो जातलो? हाव आय वील बिकम अ नेशन? म्हजी पोरजां कशी वाडटली? आनी तेन्ना न्हू देव ताका सांगता, पळय हांवें उतर दिलां आनी हांव तें उतर तुमकां दिता तें हांव केन्ना विसर घालचो ना. आनी हांवें उतर दिलां आनी हाचेर हांव सदांच स्थिर उरतलो म्हणून तो ताका सांगता, ओके नाव यू हॅव टू मेक एन ऑफरिंग. एक सॅक्रिफायस कर, एक योद्न कर. आनी तो योद्न ताणें करूंक जाय आसलो. आनी तो जनावरांक पिलांक तसलें मागता तेन्ना तो सांगता, हे तूं तांचे 2 कुडके कर आनी दवर आनी हांव पासार जातलो. जेन्ना सांजेचो वेळ येता, दीस धारेर पडटा, तेन्ना ताका झेम येता. तो न्हिदता. रावलो तो जायतो गोत रावलो पूण मागीर न्हिदता. तेन्ना उजो स्वर्गांतल्यान येता आनी जें कितें योदनाक भेटयल्लें तें लासून गोबर जाता. म्हणजे हांवें आज करार केला. आय हॅव मेड अ कॉव्हनंट विथ यू. हो करार म्हणल्यार कितें? 2 भाशेन करार आसा. एक हांवूच कोत्ता आनी एक दोगांयनी कोत्ता. युनिलॅटरल, बायलॅटरल. आतां हो करार जावन आसा युनिलॅटरल. हांगा अब्रामाक कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. ही फकत म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी करार म्हणल्यार कितें? तेन्ना हुंय जेन्ना 2 ट्रायब आसतालीं न्हू, ते हे भाशेन करार करताले. आनी कित्याक तांकां करार करपाक पडटालो? तुजो लोक ह्या वद्दान येवपाक जायना, आयल्यार तूं मरतलो. तुजो लोक हांगा येवपाक जायना, आयल्यार मारतले. आनी कशे भाशेन ते थारायताले? ह्या ग्रुपाचो एक लिडर येतालो, ह्या ट्रायबाचो एक लिडर येतालो आनी मागीर ते दोगांयनी लिडर मुखार आसताले. आख्खी तांची जी ट्रायबल जी तांची परजा आसा ती फाटल्यान रावताली आनी ते कॉपलात करताले, करार करताले. कशे भाशेन करताले? एक जनावर हाडटाले, ताचे 2 ओद्दां करताले, रगत उडयताले आनी ते रगताचे ते दोगांयनी हात धरून चलताले. म्हणजे जरी तो करार मोडलो जाल्यार हो म्हजो जीव तूं व्हर. यू टेक माय लायफ. असलो करार. म्हणजे जेन्ना देव करार करता तो सांगता, अब्राम जरी तर हो म्हजो करार मोडलो जाल्यार हांव मोरो. लेट मी डाय. इतली रिस्क देव घेता. आनी ताका लागून तो करार करून दिता. कित्याक तो अब्राम म्हणटालो आपणा भुरगेंच ना. मागीर तो म्हणटा तुका भुरगें जातलें. देर विल बी अ चायल्ड बॉर्न फॉर यू. आनी मागीर इसाक जल्मता देवाकार गा. त्या उपरांत जाकोब जल्मता. जाकोबाक भुरगीं जातात 12. हे 12 बेंजामीन, जुडा आनी हे सगळे न्हू, डॅन, मागीर हे सगळे ताचे भुरगे. तातूंतल्याक एकल्याक जोझफाक ते विकतात. जोझफाक विकतात आनी जोझफ विकल्या उपरांत ताका इजिप्ताक ते दुसरे ट्रेडर्स विकतात. तो इजिप्तांत कोणकोणी नासता.
देव सारकी ताका करपा हौशी दिता की ताका स्वप्नां ताच्यान कितें घडटा आनी ताचो म्हत्व कितें ताची मॅसेज कितें हें ताचें समजोंक जातालें तो एक मॅसेज सांगता आपणाच्या राजाक जेन्ना तो सांगता बाबा काय बरें 7 मोठे दाटुले पाडकुले दर्यांतल्यान न्हंयतल्यान येतात मागीर कितें काय म्हळ्यार बारकेले सुकडे येतात आनी तांकां खावन वेतात हें कितें कसलें सोपोन तेन्ना थंय जोजफ येता आनी सांगता चोय राजा मुणगे 7 वर्सां तुका भरपूर पीक जातलें उरले 7 वर्सां तुजें दुकोळ येतलो दे वील बी फॅमीन ओय म्हणटा तो जेलींत आसलो ताका सेकेंड इन द कंट्री करता ताच्या हातीक एक मुदी घालता आनी तो सांगता तें करात म्हणटा आनी तो सांगता तें सारकें जाता जाकोब आनी अब्रामाचे जाकोब आनी ताचे भुरगे सगळे थंय आपणाच्या गांवांत आसलेले जे अब्रामाक सांगलो त्या गांवांत कॅनन म्हणटा थंय आनी ताका जाकोबाक नांव पडलें इज्रायल कित्याक तो देवा लागीं देवाच्या दुता लागीं झगडलेलो सो रेसल्ड विथ गॉड ताका लागून ताका नांव तें इज्रायल शेकी इज्रायल पोर जाय सगळे भाव 12 जाण इजिप्तांत पावता कित्याक दुकोळ आसलेलो आतां तांचें बाट ना बेस ना आनी सगळीं पोरजां इजिप्तान 400 वर्सां वाडत वेता शेकी मोजेसाक देव विचून काडटा ती भरपूर त्रास काडटा म्हणून आनी मागीर मोजेसा वयल्यान तांकां तो सोडयता आनी मावंट सायनाय थिंगा एक दुसरो करार करता तेच्या पयलीं करार करता पूण हो करार आमकां भोव म्हत्वाचो ताका लागून आमी चिंतूंक जाय कसलो करार आय एम युअर गॉड यू आर माय पीपल फॉलो द कमांडमेंट्स आय एम युअर गॉड यू आर माय पीपल फॉलो द कमांडमेंट्स कित्याक ना जाल्यार म्हाका कशें कळटलें तुमी भुरगीं म्हूण म्हजी तुमी म्हजी पोरजां म्हूण कशी कळटली जितले पावटी हे मानामेन मोडटा तितले पावटी तुमी म्हजी पोरजां न्हू जाता आनी आतां हो करार आपणाचेरूच न्हय पोरजेचेरूय दीस इज अ बायलॅटरल कवनंट तूं मोडटा तूं भोगतलो यू वील गो थ्रू दॅट ट्रायल पूण तूं तर म्हजे लागीं आसा बरेंपण भोगतलो हें अशें न्हय पनिशमेंट ते वाटेन न्हय भोगतलो म्हणजे तुका देवाचें आसने ना जातलें आतां ह्या संदर्भान जोशुआ ताचें आमकां देवाचें उतर मेळटा कितें जालें तो लोक मातशें आयकोना जालो लोक आयकोना म्हणटकूर आतां जोशुआक आनी ऑपॉर्च्युनिटी ना तो लिडर जावन आसलेलो आनी तो लिडर म्हणटकूर की कशे भाशेन तो आडयतलो आपणाच्या लोकांक वो सांगतलो तेन्ना तो एक मॅसेज घेवन येता आनी सांगता चोय आमचे पुर्वजांनी हे देवाक पुजला आनी दुसरेय देव आसलेले तरी आसतना हो देव आमचो देव तुमी ताका विश्वासी आसात आर यू ऑल फेथफुल एज फॉर मी एंड माय हाऊस होल्ड आय विल सर्व द लॉर्ड आतां आमकां कळोन येवपाक जाय ते जोशुआ जेन्ना म्हणटा कित्याक लागून हो करार भोव गरजेचो आनी हो करार तुजे आनी म्हजे मदें आनी आमच्या देवा मदें बावतिस्मा दिसा घडला त्या संदर्भान आतां ह्यो तिनूय वस्तू आमी तांचे नियाळ करुया पयलें म्हणटा तें लँड बाट बेस तुका आनी म्हाका जाय ते ऑपॉर्च्युनिटी आसात वी हॅव बीन गिवन चॉयसीस आनी हांगा जोशुआले तेंच म्हणटा आय हॅव अ चॉयस आय वील फॉलो लॉर्ड म्हाका हांव देवाक वचूं तूं कितें कोत्ताय आनी ते बाबतीन हे सगल्यो वस्तू आमी आतां नियाळ करुया पयले सुवातेर भाटां बेसां जेन्ना आमची धाकटीं भुरगीं न्हू तांकां तूं सोडशी न्हू पार्कान तूं घरांत लेगून भुरगीं भायर गेल्यार कितें म्हणटात आमी बेबी बेबी शी धटी भितर यो काका यो भितर तें बाळ भुरगें हेडोंक सोदता मातये लागीं
आनी ताका आमी कितें सांगता धटी मेळसाण वचनाका भायर वयता स्लिपर्स 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 घाल बेबी आज स्लिपर्स घायना ताका बाबा मार आनी पडटा नो मार आनी पडटा यो यो हे चोय न्यू आहाय पिंक कलर आसा ब्लू कलर आसा घाल घाल हे माते कोडे जी आमकां देवान दिला ताची सोयरी गोत आमी तोडून उडयता वी ब्रेक दॅट आवर रिलेशनशीप विथ आवर लँड भुरगेपणांत आदलो लोक बेस्ते पांयान चलो नासलो आदले लोकांक फातोर लागनासले मातयेंतल्यान वचनासले पूण तांकां तो मेळ न्हू शेतान गेल्यार तो मेळ न्हू ती एक माती जे तांकां खरें जेवण दितली माती इट्स नॉट अ धट म्हजे दोग जाण इश्ट आसलेले आमी हांव म्हणटू केन्ना म्हाका मातशें भिरांत दिसताली पूण होंड्र्यान ते न्हू नुस्त्या मारूंक म्हूण वेताले आनी ते इतले रेबडान लोळटाले कोण म्हणटलो म्हणजे कोण तर हाय फाय फ्लॅटान बी रावता म्हणटलो बाबा गेट युअर सेल्फ वॉश्ड आनी आतां तर तेंपार आसलो जाल्यार सॅनिटायज युअर सेल्फ म्हणटा सॅनिटायज युअर सेल्फ पूण तो इतले उमेदीन देश टू मिक्स प्ले विथ द मड आनी तातूंत एक पोटींग मेळ जाल्यार ते काडले ठपको मारले भायर मागीर हांव कलेक्ट करपाक आसलेलो आय यूज टू कलेक्ट दॅट ते म्हाजे होपडे जाले तरी आसा पूण पयस माता तितलें म्हाका बरें कित्याक थिंगा मोत्तालें उदका कडेन पडले जाल्यार मातशें भिरांत पोतून उदकान गेल्यार थापसाणी पडटाल्यो पूण हांव म्हणटा तें हें वेर इज माय कनेक्शन विथ माय लँड दीस इज एक्झॅक्टली इन द बायबल म्हजे तर हे देश तर ना म्हजी माती ना तांकां कितें तरी जाता देवयन इजिप्त ती इजिप्ताच्या देशांत आसलेली पूण देव तांकां परतून तांच्या देशांत हाडटा जे अब्राहमाक सांगलेले तो देश जे 12 भाव इजिप्तान येवचे आदी आसलेले ते देशांत परतून देव तांकां हाडटा दॅट मिन्स दे आर व्हेरी मच कनेक्टेड विथ देयर लँड आमची भाटां बेसां खंय आसा आमचो पाप साहेबाचो तोच हुस्को प्रॉब्लम हे न्हू की बाबा भाटां विकतात तेमकुडी व्हडले प्रॉब्लम जायत पूण व्हडलो प्रॉब्लम आमी कनेक्टेडूच ना आमची सोयरी कोतूच ना अरे न्हंय पुरयल्या दोर्यांत मेळसाण येयल्या तुजो दोर्यो न्हू जाल्यार कितें जालें हाचेर आमकां कळटा आमकां भुरगेपणांत आनी जोतयां घालून धाडल्या म्हणून दॅट वी आर नॉट कनेक्टेड विथ अ नेचर उदका कडेन खेळोंक भियेतात कित्याक भियेतात थंडी जातली म्हूण दे विल बी सीक आनी जी कोण केन्ना भायर वचोंक ना घरा आसता ती येवन दुयेंत जाता कित्याक घरांतलें जें वारें आसा तें सारकें ना वेर इज माय कनेक्शन कितें जाता आमकां वी आर नॉट कनेक्टेड आमी आमचे मातयेन गार्डनान काम करपाक मातयेन हात घालपाक आमी घडी रोडटा जाय न्हू कित्याक आमच्या लागीं आतां टूल्स म्हणून आसात न्यू टूल्स ते घेतात आमी पूण आमच्यान हातीन काडूंक जायना आमकां सिमनारी न्हू तो मोग दिला म्हज्या घरा शेत आसा आनी हांव शेतांत वेतालो म्हजी व्हडली भयण आनी हांव आमी वेतालीं शेतांत म्हजी व्हडली भयण म्हाका उगड आसा आयज लेगून तो दीस बरो पावस चडलेलो म्हजी मामी बरी नासलेली आनी म्हजी भयण म्हाका दिसता येयता कितें आसपाक जाय आनी हांव सिक्स्ताक आनी हांव सत्री घेवन म्हजी भयण पेजेचो बुडकुलो घेवन आमी आमच्या शेतांत वेतात आनी थंय एक धाकटो व्हाळ आसलेलो पावसान तो भरता आनी म्हाका उगडास आसा हांव ते वाटेन वचून हांवें तो पेजेचो हें घेतलो भयण आयली बाराबर गेली कामेऱ्यांक सगल्यांक पेज मेळ्ळी जेन्ना
शेतान ते मातयेन तर तूं पांयोंक घातलो जाल्यार तूं आनी वयर येना तुका बरो नेट जाय आनी जेन्ना तर तूं शेतान ते 4-5 म्हयने काम कर तुका आनी म्हाका जीम नाका वी डोंट वॉन्ट जीम तांचे मसल पळयल्या तुमी जे झोळो फोडटा ते दोंगरार जोडो हाडूंक वेता ते शेतान काम करता ते कित्याक तो पांयो जो रोमता भितर तो वयर काडपाक कितलो नेट जाय तेन्ना पेज जाय तेन्ना जेवणाक पोटाक भूक लागता म्हूण कळटा आनी तेच नेटान हांव वावुरतां बाबा ही माती कित्याक ती सॉफ्टूय जावपाक जाय ती तर मोव जायना तो पांयो घडये थंयच उरत ओ घडये आमची जी जी झाडां येवपाक आसात वा जें कितें शेत किल्लोवपाचें आसा ताची मुळां पोंदाक पावची नात हें की गरजेचें आमच्या भाटा बेसा आमचो मोग ना आनी आयज कित्याक मोग आमचो वाडला जाणा तूं पयशांक आतां आमी भाटा बेसा स्क्वेअर मिटर्स 2 स्क्वेअर मिटर्स 3 स्क्वेअर मिटर ताच्यान आमी मोल करूंक जाता आमच्या भाटा बेसाचें मोल करूंक जाता करोडां निकल्या जालें म्हणगे आमी शेत रोवची ना विकतलीं बोंगले बांदतलीं मागीर कर्नाटका सावन तांदूळ हाडटलीं आनी मागीर ते तांदूळ मारोग जाले म्हूण बोब मारतलीं आमी पयशाच्या नेटार आमच्या पोटाचेर आमीच पांयो दवरता न्हू पूण म्हाका एक भरवंसो आसा एक होप कसो मेळ्ळो म्हाका जेन्ना मोले कॅम्पेन स्टार्ट जालें न्हू जेन्ना तरणाटीं आयलीं न्हू तेन्ना ती शेतान देंवलीं न्हू एक नवो भरवंसो मेळ्ळा ही तरी आपणाची बाट सांबून दवरतली म्हणून ही तरी ह्या सोयरी गोतीन जियेतली म्हणून बाबा हें उदक ह्या वाटेन वचोंक जाय आनी हाका लागून हांव दुरीक घालून बंद करपाचें ना म्हणून ना जाल्यार आमी वाडलेली आमकां फकत दुर्गां आनी आमकां कॉन्क्रीट हेच आमकां गेलां पळोवन गेलां जेन्ना जेन्ना आमी उदकाची वाट बंद करता जेन्ना जेन्ना आमी पावसाची पावणी बंद करता तेन्ना उदक आमच्या घरांत येतलेंच Nature knows its place. We do not know our place. ताका लागून आमी आमच्या घरांनी लेगून आसना आमच्या भाटांनी आसना आमची सुवात खंय हो तो मागीर स्ट्रगल न्हू जी ती इजिप्तांत आसलेली न्हू सदांच म्हणटा ती आमी आमच्या गांवांत वेतेलीं आमच्या गांवांत वेतेलीं आमच्या गांवांत वेतेलीं पूण त्रास काडटा पूण गांवांत वेतेलीं निमणे कडेन देवान म्हणलें चल हांव धाडटा तुमकां एक सोडवण ना चल मोजेस वच रे काड तांकां हाड रे हाडल्या उपरांत देवाक विसरलीं तेच आमकां जाता जोरी तर आमच्या सोयमा लागीं आमची सोयरी गोत ना न्हू जायतें विसरता एंड लेट मी टेल यू नेचर इज द बेस्ट टिचर जोरी तर हांवें हांगा जायती जाण SSC कंप्लीट केल्या 12th कंप्लीट तुमी केल्या आनी फादर लेगून आसा हांवें तो विचारलें कार्बन कंपाउंडाचो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कितें एटॉमीक नंबर 6 ताचो न्हू 6 पण सायन्स आसात ती ओके नॉट एटॉमीक नंबर 6 म्हणगे आमी मागीर एक वॅलन्सी म्हूण आमी चिंतलोले न्हू पयले शेलाक 2 इलेक्ट्रॉन उरलेले शेलाक 4 इलेक्ट्रॉन आनी जेन्ना तर ते शेअर करिना तांकां कोणू फुटोवंक जाता करेक्ट न्हू स्टेबल गॅसीस अनस्टेबल एलिमेंट्स न्हू एकूच आसल्यार तो एक दिवपाक रेडी आसा म्हणजे तांकां कोणें हालोवंक जाता एनीबडी कॅन शूक सो ते मागीर कार्बन एटम्स कितें करता कंपाउंड दे शेअर ते येता बाबा तुगे 2 म्हाका दी म्हजे 2 इलेक्ट्रॉन तूं घे कोवॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म जाता इवन नेचर नोज टू शेअर इवन इन द स्मॉलेस्ट टायनी पार्टिकल धाकटे वस्तूंनी आख्खो सैम जाणा
शेअर करूंक जाय म्हणून. आणि आम्ही द क्राऊन ऑफ द क्रिएशन वी डू नॉट नो टू शेअर. वी डू नॉट नो टू शेअर. पयले इस्रायल पुर्जेक म्हणटा तें भाटां बेसां. कितल्या जाणांनी आमी भाटांक लागून केस्तांवां केल्या. दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आमची गेल्या आनी आमची प्रॉपर्टी बेस्ती विकून दिल्या. जाता आसतना विकून दिल्या. मेंटेनन्स प्रॉब्लम. हांव 5-6 भाव आसा झगडीं कोत्ता. कॅन वी नॉट सेटल? आर वी नॉट कनेक्टेड विदीन आवर फॅमिलीज? आनी हांगा मागीर झगडी करपाची. मुस्लीम येयले दिल्यार जाता. पयशे दिता न्हू तो आमकां करोडांनी. मागीर वांटया. कितलो ते वांटतलोय? कितलो ते इंट्रस्ट घेतलोय? आतां तुमचे पयशांनी पयशे उरक ना. बिटकॉइन आयला खंय. बिटकॉइन कितेंय चेंज जाता. पयशे खंय घेवन वयतली. पूण आपणाचे बाट बेस उत्तले न्हू. ती झाडां किल्लोवपाची आसा ती किलतली न्हू. फकत आमकां मन आसोंक जाय न्हू. हें बाट म्हजें, हें बाट तुजें. अरे हांगासून मातशें उदकाचो लोट येता, वो हांगा पावळणी वचपाक जाय, मातशें वाट दवरया, एक काळ मारया, वो एक गटर कसो तयार कर. ना 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 सा म्हणजे धारेर हांवें दुरीक काडलां. आनी हें दुरीक सारकें बॉर्डरीचेर आसा. तुजें उदक तूं पासार कर. अरे पापया, ते तुजें आनी ताचें उदक न्हय, ते देवान धाडलेलें सैमाचें उदक. ताका तर तूं वाट दिना. ताची वाट तुजें घर. इट वील कम टू युअर हाऊस. घोडे आयज तुमी घोडे सुसेगाद आसा जायत, घोडे हुंच्यान उदक वेता जायत लोटोन. सदां वेचें ना. इट वील कम टू युअर हाऊस. आनी जेन्ना जेन्ना आमी ह्या भाटा कोडे, वाऱ्या कोडे आमी मिसळ जाता न्हू, वेन वी टेम्पर विथ द नेचर, नेचर वील स्लॅप अस. हें हांव म्हणना, पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, लावदातो सी. नेचर वील नॉट फॉरगिव. आनी आमची केस्तांव ताकाच लागून आसता. यू हॅव अ चॉयस. एज फॉर युअर फॅमिली, what you would like to do? Save your land or sell it? You have your choice. हे बाट आनी देवा सोयरीगोत कितें रे फादर? सोयरीगोत ना. म्हाका दिसता वोगोत येयल्यार देव आमकां नाटक कोत्तलो संवसारांतलें. बट ही विल नॉट लूज हीज क्रिएशन. तो आपणाची रोचना ही झाडां पेडां सोडून दिवचो ना. तांकां काबार आमी केल्यार नॉट गॉड. आनी तातूंत आमकां देवाचें रूप मेळटा. वी सी द फेस ऑफ अ गॉड. जितले पावटी बाबा हें झाड मरता, पावसाच्या तेंपान तें परतून जिवंत जाता. मुणगे काय बरें आमकां लिसांव न्हय. हांव मेलो कसो दिसता तरी आसतना हांव तर म्हाका कोणूच आदार दिना. आय वील गो एटलिस्ट टू द नेचर. हांव हे सैमा बरें वयतलें आनी हे झाडाक पळयतलें. अरे झाडां तूं कशें भशेन जिवंत जालें. हांवय जातली. आय वील रायज बॅक. दुसरी वोस्त जे इस्रायलाकारांक बरी गरजेची म्हणटा तें देव मंदीर, द टेम्पल. See, they wanted the land, nation, temple and Saturday, Sabbath. ह्यो वस्तू न्हू तांकां भोव गरजेच्यो. तें तर ना न्हू. तांकां सारकी उचांबळे जाता. हांव न्हू आमची तुमची जायती जाण घोडी UK गेल्यांत आसतलीं. जायती जाण म्हणटलीं हांव उगडास येता, गोंयचो उगडास येता न्हू. तेच भाशेन इस्रायल पोरजाक जेन्ना ताणें देव मंदीर बांदलें, that was their pride. सोलोमनान बांदले तेन्ना इट वॉज their pride. आनीक म्हणटा ते असले आनी कोणेच बांदूक ना. मुणगे ते सगळे मार्बल्स बी इतले रिफ्लेक्ट जाताले. इट वॉज लायक अ गोल्ड फॉर देम. दॅट वॉज देयर इगो.
दॅट वॉज द इगो. मागीर एका वर्सा ते मोडटा, घोट्टाण जाता, बाबिलोनियन येतात, फोडटात आनी वेतात. पूण कितें गरजेचें तें आतां हें आमकां घरां आसा न्हय, वी हॅव अ हावजीस, करेक्ट? आं, हांव चिंततालो, हाव डू वी नाव डिझायन अ हावजीस? सपोज आमी घर बांदपाक जाय, पयलें कितें जाय? आं, लँड. आतां तेंय ना जाता आमचे कडेन चड खबर. बट चल या, आमच्या लागीं बाट आसा आनी आमी घर बांदूंक सोदता. कितें जाय आमकां? आं, तुमी म्हाका सांगत रावात. आं, डिझायन करुया, आमी आमचें घर डिझायन करुया. आं, सपोज म्हाका एक घर बांदूंक जाय. आं, म्हजें बाट आसा, म्हाका मातशें हेल्प करा. सो कितें जाय? आं, पयशे जाय. मागीर आं आं प्लॅन जाय. बरें, प्लॅन करुया. आतां प्लॅनाचेर कितें कितें जाय? हांव काजो जावपाक सोदता आनी म्हाका एक 3 भुरगीं जातलीं. सो लेट स्टार्ट. बरें, सांग. कुजीन जाय, करेक्ट? आनी आं, लिव्हिंग रूम जाय. मागीर आं 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 बेडरूम. बरें, बेडरूम. हय, सारकें. आनी फादरान सांगलां म्हाका न्हिदोंक जाय म्हणून. आय कॅनॉट डू द नायट विजील, सो म्हाका बेडरूम जाय. मागीर बाथरूम. मागीर बाथरूम वॉशरूम म्हाका नाडटात तुमी. कळ्ळें म्हाका, बाथरूम वॉशरूम जाय. बरें, कुजीन जाय. मागीर आं, बेल्कनी जाय. बेल्कनी. मागीर आं 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 प्रे रूम. आनी इट इज वेन वी प्लॅन, वी हॅव टू सी हाव वी डिझायन. हांव न्हू आमची जायतीं घरां पळयता. ओके, आतां म्हण तूं पयले भाशेन ते घरां ना. फर्स्ट घरांत न्हू आमचो पयलो बॉलकांव आसतालो. तो न्हू बॉलकांव नाच जाला. हॅव यू सीन द न्यू डिझायन्स? इतली स्पेस आसता, इतलीच. आनी होच घरांत ती स्पेस लेगूत ना. हांगा आनी हांगा एंट्रन्स, 5 स्टेप मार, देर. हे भाशेन आसता. म्हणजे कितें कितें म्हणूंक सोदता? डोंट कम टू माय हावस एंड स्टे. बॉलकांव कित्याक उजाक जातालो? वाय वी यूज टू यूज बॉलकांव? बाबा सोयरीं दायरीं येयलीं, सांजेच्या वेळार 4 वा 5 वरां बसलीं न्हू, कोण घरचीं आहाय ती भितर कुजीन बगलें जाल्यार ती चाव करीत रावलीं. आगो जाणगो ती होबो, जाणगो उमकेली होबो चलताली. आं, तेगे आगो तेगे न्हवरो आहा मुगो, हेगे घोव सोण गेल मुगो. हे बॉलकांव कडेन खबरो जाताल्यो, बट इट वॉज अ मिटींग पॉयंट. आयज तो बॉलकांव ना आमच्या प्लॅनाचेर. कित्याक ना? आमकां लोक नाका. आमकां लोक नाका. आमचें न्हू, म्हज्या मामाच्या घरा हांव जेन्ना वेतालो न्हू, म्हज्या मामाचें घर आसलेलें. आनी म्हाका आतां समजून येता तें कितें तें. पयलीं आमचो तो क्रिकेट बॉल वेतालो आनी तो कॅक्टसां पडटालो, पूण ते कॅक्टस लायनीन बांदलेले. कित्याक ते? आं, दुर्गा आसोंक ना. झाडां आमकां बाउंड्री मार्क करून दितालीं. आनी ते कॅक्टस कित्याक? दुकरां आनी सुणीं बी येवपाक नाका, म्हणजे कांटे तोपपाक. आयज चिरे आसा, कॉन्क्रीट आसा, ते कॅक्टस कितले वाडटले? इतले जाल्यार बरो, इतले न्हू. आनी मदें मदें कोण तरी कातरून वेतलो. आतां आमची दुर्गा इतली जाल्या, हेच्याकून वयर पावल्या. वी हॅव हाय वॉल्स. कितें सांगूंक सोदता? आय डोंट वॉन्ट टू सी माय नेबर. आय डोंट वॉन्ट टू सी. म्हजें लायफ प्रायवेट, तुजें लायफ प्रायवेट. आय डोंट वॉन्ट टू सी यू. घरांत आयल्यार बेडसां हांव तर गेलें न्हू, इश्ट ब्लेसिंग,
आमी म्हणटा आनी आमी बरे कांसाळ जाता कोण टीपीसी मेंबर बी भोंवता जाल्यार तांकां कळटलें इट्स टायरिंग जॉब बाबा पावले उपरांत बापाचे पुताचे अरे वणटीर कांयच ना फादर यो यो फादर यो वत्ता 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 हुंय वत्ता वत्ता गुणोन 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 एक बेडरूम आहा बेडरुमान एक कोणशा एक कुरीस आसतलो एक कुरीस आमच्या घरांत देवाची सुवात ना जाल्यार आमच्या जिवितांत देवाक सुवात आसची ना when we are planning and designing our houses first thing should have been where will be my prayer room as for me and my house we will serve the lord lordच ना हुंय तरी कोण शाक मारून दवरला and I feel pained घरांत भायर आनी भितर सोदता तरी देवाचे नदर तरी पडटा आसली ते बेडरूम कोणाचो बेडरूम मामी डॅडीचो जायत वो गोडे चेडो आनी चेडवाचो जायत फकत मामी डॅडीकूच तो जेजू फकत ते भुरग्यांकूच मागण्या हूंय कोत्ता आयज काल सगळ्यांक सेपरेट रूम आसा आमच्या तुमच्या जेनरेशनाक लेगून गोडे ते भाशेन आसचें ना सगळीं मांद्री घालतालीं लोळ मारतालीं म्हजो पांय म्हज्या भयणीचेर भयणीचो पांय म्हजेर आनी रातचे तकली सकला पांय वयर कोण कोणाक फोंटायता कांय कळना बट एटलिस्ट आमकां वेंग मारूंक मेळटाली आयज आमचे बेड सेपरेट आसा कुलशांव आसा यू आर नॉट कनेक्टेड टू द फ्लोर आमचे आडांक लिवनूच शेप ते मॅट्रसा भाशेन येता मूव जाल्या आनी आमकां फाल्यां तर कोण मॅट्रस दिना न्हू आनी आमी तर रेल्वे स्टेशनार गेलीं ट्रेन डिले जाली म्हाका जॅम येता प्लॅटफॉर्मारूय न्हिदोंक जायना कित्याक आडां लागतात म्हाकाच म्हजी आडां लागतात वेर इज द प्रेयर रूम हाव हॅव आय डिझायन माय हावस हुंय आसा शिशाचे घर पेंटाचे घर काय बरो पेंट वेर देव आसा देव आसा कित्याक आमी लॉस्ट वी आर अशेम्ड ऑफ आवर जीसस हांव तुमकां सांगता ना विचारात वाय योर जीसस इज बीन थ्रोन इन अ बेडरूम कोणा तरी आसा जाल्यार विचार वाय विचार केन्ना गाट्स ना जेजूक आनी मुखार दवरपाक गाट्स ना म्हणा से नो एटलिस्ट बी जेन्युइन लॉस दिसता आमकां आमचे न्हू हिंदू भाव भयण येतलीं आनी मागीर ती मेळटलीं वी आर मोर कॉम्प्रोमायजींग ना वी हॅव टू एकोमोडेट देम कितें एकोमोडेट निमणे सुवात तूं जेजूच्याच पांया लागीं येतलोय न्हू ही इज एकोमोडेटींग यू सो मच You cannot give a space for him in your house. Compromise kotta deva lagi. As for me and my household, I will serve the Lord. तुझ्या घरा आसा इमाज मुय आसा आनी आसा जाल्यार गुरू मांडला केन्ना हात लायलो ते इमाजीक केन्ना उमो घेतलोलो वेन हांव दिसा दिसपट्टी घरांतल्यान भायर येता कितले फावटी हांव उमो घेवन वेता एक नदो तरी घालता जेजू म्हाका मातशें वाटाय रे जेजू म्हाका मातशें राख रे हांव शिकोवन वेता रे म्हाका मातशें सांबाळा येयले उपरांत थँक्यू जिजस म्हणटा तरी तेर आसना घरा आसतलो खंयचो जेजूच ना जाल्यार खंय आसतलो दीस इज अ कल्चर
हो आमचो न्यू संस्कृती येता न्हू भावार्थाची संस्कृती आमची आमकां लॉस दिसता आनी आमी न्हू त्या टायमार न्हू सगळीं आमी टायर्ड जावन येतात 7-8 काम करून मागीर म्हणटात नाका थोडी जाण अशें म्हणटात फादर माय चायल्ड नो he or she studies from Monday to Saturday. Why to send my child on Sunday for catechism class? धाड नाका हांव तुका आजिलांक गेल्या उपरांत परतून आमच्या पांयां लागीं येवन फादराक सांग नाका सिंपल देवाचो मोग दिता ते हिंगा यादनीक आनी देव संदेशकारां आपणाक फ्री टायम आसा म्हणून एक हुस्को आसता न्हू बाबा देवाच्या मोगान वाडा हांगाच ती शिकता न्हू बाबा पेल्याचो मोग कर देवाचो मोग कर तूं एक बिजी भुरग्यांक पावोंकूय जायना तूंय न्हिदता तिवूय न्हिदता न्हिदात जिवितान हांव फकत रातचो न्हिदता पूण भारताच्या जिवितान न्हिदात हो रिजन येवपाक जाय बाबा फादर नो माय चायल्ड हॅव स्टडीड कोणाक लागून स्टडी केला फाल्यां पयले पोजिशन घेता ते पयशे तुका मेळना इट्स नॉट अबाउट मनी इट्स अबाउट माय रिलेशनशीप विथ माय चिल्ड्रन एंड माय गॉड मोगाळ भाव भयणीनो शेकी न्हू जेन्ना मोजेस जालो आनी मागीर चार्जीस म्हूण आयले त्या उपरांत देवान एक साम्युएलाक नेमिल्लो साम्युएल जेन्ना आपणाचो वावर करतालो लोक म्हणपाक लागलो वी नीड अ किंग आनी कित्याक जाय आसलो राजा कित्याक ती पोरजा राजा मागताली कित्याक तेणी न्हू सगल्या सरभोंवतणी दुसऱ्या देशांक पळयल्लें तांचे राजा आसा दे हॅव द्या किंग आमचो राजा ना वी नीड अ किंग देव तांकां सांगून धाडटा आनी कितें सांगून धाडटा तें आमी आयकुया देव म्हणटा सो सॅम्युएल रिपोर्टेड ऑल द वर्ड्स टू द लॉर्ड टू द पीपल They were asking him for a king. Now God says, this will be the ways of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots and to the horsemen and run before his chariots. He will appoint for himself commanders of 50s and some to plow his ground, some for to reap his harvest. Make equipment for the war. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards. He will take 1/10 of your grain. All donkeys and cattle and everybody he will take. And तो म्हणटा वच आनी सांग हे पोरजेक हो तुम राजा मागता न्हू तो राजा जाल्यार तुज्या पुतांक कोत्तलो सोल्दाद कशे फाल्यां तो मागीर एक कमांडोज कशे कोत्तलो ताका सैनीक जाय पाटां बेसा वतलो हें सगळें वचून सांग रे पोरजेक तो वचून सांगता ती म्हणटा नो 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 वी वॉन्ट अ किंग कितें पोरजा विसरता इट वॉज गॉड हू वॉज ऑलवेज देयर किंग देव तांचो राजा आसलोलो फकत तो देखोंक येना म्हणून ही राजा मागता तुका आनी म्हाका राजा म्हणटे राजवटकीचें उतर येता राजवटकी आयज काल म्हणटा आमी गव्हर्मेंट आनी जेन्ना गव्हर्मेंट आसा तेन्ना तुका आनी म्हाका सत्या दिल्या टू वोट फॉर समबडी कितें केलां तुमी केलां न्हू बरें तरी केलां न्हू बट लेट अस गो एट अ गोवा लेवल आमी सीटांत आसलेलीं थंय आमी सिटां पळयल्यार सगळीं डिवायड जाल्या सारकें वयो ना डिवायड जाल्या न्हू कोण आहा थंय मेजॉरिटी वोटर्स कोण सेक्युलर वोट्स पूण लेट अस पुट इट कॉन्क्रिटली क्रिस्तांव
क्रिस्तांवाचो जायती जाण क्रिस्तांवांक डिवायड केले. क्रिस्तांवांक डिवायड करप आमकां कांयच एक फर्म फुटींग ना. एक जमनीचेर उबे रावंक आमकां गमना. येयले डिवायड केले गेले. आनी आमकां राजा खंयचो मेळटलो? आमकां फावो तसलो राजा कोण दितलो? आतां तुज्या भुरग्यांक वतले ते काम करपाक. डिग्निफाईड जॉब ना. क्लार्क. PhD करून आसा आमची भुरगीं. MSc करून आसा. निमणे हूंय अप्लाय करता. क्लार्क. कोण डिसिजन घेता? हांव आनी तूं. मिनिस्टर न्हू. डोंट ब्लेम देम. तुजे लागीं पावर दिल्लो न्हू. आमचे लागीं दिल्लो न्हू. एनीबडी कॅन कम एंड डिवायड अस. कितें चल्लां? हें जावन आसा फकत प्रॉब्लम. एक्चुअल थिंग इज वी आर नॉट युनायटेड ऑन ग्राउंड. आनी युनायटेड म्हणजे कितें? आमी कितें उठ्ठा मुजा कोत्ता आनी हांवें उजा केला कॅथलीक म्हणून. कॅथलीक म्हणल्यार आमकां कोण? कोणाक लागून आमी कॅथलीक? कोणाक लागून? कोणाक लागून आमी कॅथलीक? जेजूक लागून. आमचे प्रॉब्लम थंय की रूट कॉज इज वी डू नॉट नो हू आवर लॉर्ड इज. दिस इज सिम्पटम. हे फकत एक देखोंक येयला आतां. अरे युनायटेड आसलेले जाल्यार देव तर आमचो राजा जाल्लो जाल्यार कोणूय आमकां फुटोवन येतालो? कॅन एनीबडी डिवायड अस? What is the role of a devil? To divide a house. And what does Joshua says? As for me and my household, I will serve the Lord. But my house is divided. That means where is my God? हुंय आहा म्हजो देव. कोणी येवन डिवायड कोत्ता? 5 जाण आसा. एक आप म्हणटा, एक आपूण TMC म्हणटा, एक काँग्रेस म्हणटा. वी आर डिवायडेड सो मच. कित्याक लागून? 5,000 दिल्या म्हणून, 2,000 दिल्या म्हणून डिवायड करा. आतां 80 पैसा पेट्रोल वाडत आसा. कितलीं वर्सां तूं चलयतलोय? 2,000 आनी 5,000. हाव लॉंग? आतां आमच्या तरणाट्यांनी वाटेर येवपाचें, प्रोटेस्ट करीत रावपाचें आनी शिकप ना. आनी वाडटा वाडटा म्हळ्यार तेन्ना जॉबाक अप्लाय करता. तुजे बाबा डिग्री ना. डिग्री कित्याक ना? कोणे हाडले तांकां वाटेर? Who brought them to the streets? अरे ते रोखताचे पयशे लोकांचे शिरापाचे कितें बाबा? आमी इतली डिवायड जावप? जी कोण रोडटा न्हू गरीब आनी आमचे लेवन कॅथलीक जी कोण रोडटा न्हू, 1 आनी 3 जेवणां जेवपाक रोडटा आनी पयशे ना न्हू, तांचे रोड्डे तुमच्या कानार पडटले. इट विल कम. Nobody is going to escape. एकलो मिनिस्टर आउटराइटली सांगता, I don't need Catholic votes. You are irrelevant now. Now laugh at ourselves. तुझा आनी आतां मोल ना. मोल ना. खंयचो वोट दिताय आतां? खंयचो वोट दिताय? आतां व्हरोन दी आमच्या तरणाट्यांक. मागीर आमी म्हणटा न्हू ती भायर वयता आनी कितें करता. आतां कितें जातलें तें जाणा. तांकां आतां जॉब ना न्हू. ती इतलीं शिकता, जॉब ना. तुमी सगळीं माय पाय म्हणटलीं काम कर रे, काम कर रे, काम कर रे, काम कर रे, हें काम कर तें काम कर. खंय मेळटलो जॉब? कोण जॉब दिवपाक जाय? गव्हर्मेंटान न्हू. आं ती तर कितें रिस्क घेवन बिजनस करता जाल्यार तुज्या लागीं पयशे आसा करोडांनी? आसा? ना. तुज्या लागीं ना. कितें करतलीं? शेकी पयशे ना म्हूण चोरूंक पोवतलीं. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दुसऱ्याची घरां फोडटलीं.
फाल्यां म्हणटले आमी रो बजयल्या चोर कोणें केल्या पयशे मेळना जाल्यार जेवण जेवपाक कोणाक तरी जिवेशी मागतली हे प्रॉब्लेम पळयला तुमी 5,000 आनी 2,000 थारलोलें आतां ते चालू जातलें इट्स गोइंग टू बी अ सोशल प्रॉब्लेम कोणें भागीदार आसा हू आर कॉज ऑफ इट कोणें केलां म्हाका दूख भोगता हांवें एक कडेन मिस जावन गेल्लो हांवें तेन्ना सांगलेलें थोडी भुरगीं आसलेलीं 18 years एंड बिलो हांवें तांकां सांगलेलें चोय पळयात आं सगलीं जीं कोण मिसाक आसात तीं स्लॅम बूक घेयात ऑटोग्राफ बूक काडात आनी तांचे म्हळें नांव घे आनी बरोय 2022 दे हॅव वोटेड आनी म्हाका गिफ्ट कितें दिता तो आमी पळोवया गिफ्ट मेळ्ळो आमकां तो एक बरो वॉट्सॅप आहलोलो न्हू तो गिफ्ट कितें उपमा हे पिशेपण आमचें पिशेपण वी आर सो मच डिवायडेड कोणूच येवन आमी डिवायड कोत्ता पयशांक लागून एक बिस्तक कोणें कितें सांगलें न्हू 2-4 स्लोगन दिलें न्हू येस येस म्हणटा बाबा बसून चिंता वॉट वी आर गोइंग टू डू नाव 5 वर्सां आतां भुरगीं शिकोवन पास आवट जातलीं कितें कोत्तलीं एंड मायंड यू माय यंगस्टर्स यू हॅव टू मेक युअर ओन वे डोंट वेट फॉर युअर एल्डर्स टू कम एंड दे वील फायट फॉर यू गॉन आर द डेज कोण आसपाना तुमच्या लागीं इफ यू वॉन्ट युअर फ्युचर स्टार्ट इट नाव आतां येवची ना कित्याक न्हू बिकॉज द मेंटॅलिटी ऑफ अ एल्डर्स इज सो मच स्लेव्ड इजिप्ताचो लोक तांकां भायर काडल्या उपरांत न्हू आमकां एक वाचप मेळ्ळां काय बरे कांदे ते इजिप्ताचे काय बरें मांस आमकां मेळटालें अरे पाप्या तुमकां फ्रीडम दिला देवान ताका लागून तूं दिनवास रे तूं म्हणटा आपल्या भायर काडून कांद्याचो उगडास करता ते इजिप्ताक मेळ्ळलो म्हणून सेम थिंग इज हॅपनिंग 4-5 म्हाका जॉब दिले 2-4 मुगे इलिगल कामां सारकीं केलीं 5-6 घरां प्लॅन पास केले यू आर माय गॉड Yours is not, he is not a God. She is not a God. Your God is Jesus. Hanga amche chukla. This is the problem. This is the problem. I hope at least the youngsters will know who is your king. नाजाल्यार तुम्ही सिरबीदारां कशीं जियेशात and if you have guts the elders break your slavish mentality break it तुम्ही कोणाचीच न्हू तुम्ही फकत देवाची you are not slave to your money and to the politician you are not a slave to this government system you are adopted by your Christ those who can at least teach more than half of it okay let us say maximum thought one maximum shuta tanga prize your time starts now शिवाय He lifts me up whenever I fall. He lifts me up. good strategy will win the game Is my God. He lifts me up. I love you. Is my God. check this सगळ्यांनी शिवपाक जाय हा ती दोग तिगू जाण शिवता कातोळटा तेन्ना सगळीं शिवता कातोळटाली see that everybody is stitching that try to recreate the whole handkerchief आको आसलो ते बाकी लेस करूंक ट्राय करा एकले दोग जाय बाबा शिवता 1 मिनट जाली He
30 seconds. You Kela, were Kela. a friend in my God. Radha. Oh God, you Begin. were a friend in my God. Praise the Lord. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, 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 stop. पुरा रावा. आता रावा तेशीच राहा. All the tornadi तेशीच राहा. बरें. जी कोण लेस घेवन आसलेली न्हू ते तेंच्या हातीत दिया आनी उरल्या ते कुडके सांबाळा भायर मातशा थंय आजूबाजू उरला ओके दोज हू हॅड द हँडकर्चीफ कीप दॅट एवरीथींग इन युअर हँड आतां तुमी बोसा यू विल सीट डावन आनी हेच्या फाटल्यान आमी चायेक वेतले हांव न्हू दिसता म्हाका न्हू फादर पळय फादर बॉलमेक हांव हांगा आपयता कॅन कम हियर ओके आता जेन्ना तुमचो पदविकार एक राउंड मारता तेन्ना तुमच्या ग्रुपाच्या नांवान एकलो उबो रावन दाखय तुम्ही शिवला ते लेट हिम सी एंड लेट हिम डिसाइड हू इज द विनर ओके सो एकलो उबो राव ऑल दोज ग्रुप प्लीज स्टँड एकले कोण तुमचे लेस घेवन आसा ते उबे राव ओनली वन पर्सन हू हॅज दॅट पीसीस एंड ते कुडके दवरात हातीन कुडके दवरात म्हणजे शिवलो ना ते कुडके दवरात हातीन आणि उबो राव ह्या ग्रुपान कोण रे बाबा उबे राव स्टँड ह्या ग्रुपान ओके त्या ग्रुपान ओके डन बरे तुम्ही सो उरलोली बसात पदविकार फादर बॉलमॅन काइंडली गो check and tell me who is the winner. Jesus is the answer, the turning point to He is the laborer to set your minds on Him. Jesus is the answer, the turning point to Him. He is the laborer to set your minds on Him. He breaks down the fetters that takes away from God. Praise the Lord.